सरकारान शेक धोरण पास केले। शेकवाल्यांक 3 वर्सां खातीर लायसन मेळटले। दर्यादेगांनी सरकारी जमनीर 350 शेक घालपाक मेळटले। बिझनेस विजा आसल्यार सुद्धा विदेशींक शेकार काम करूंक मेळचे ना। मात शेकवाले म्हणटात 3 वर्सां परस वर्सुकी लायसनाची पद्दत बरी आशिल्ली। शेकवाल्यांक पटना जाल्यार तांणी खुशाल कोर्टान वचचे अशें मुख्यमंत्री म्हणटात। ही जी पॉलिसी आसा ही पॉलिसी 2013 ते 2016 पर्यंत हेच्या खातीर पास जाल्ली आसा। सरकारी जाग्यान जी गव्हर्नमेंट बीच म्हणटा आमी ह्या बिचाचेर सादारणशी 350 शेकां आमी अलॉट करता आनी प्रायवेट शेकां ज्या पद्दतीन मागणी आसा त्या पद्दतीन आमी दिता। 90% जी शेकां आसा ही 90% शेकां जे एक्सपिरियन्स जे लोक आसा हेंका खातीर हेंका मेळटली। 10% जी शेकां आसा ही नवे भुरगे जे एप्लाय करतले तांकां आसा। ही शेकां जी इऱ्याक जातली प्रत्येक डिफरंट बिचा प्रमाणे ताजी सायजी आसा। प्रत्येक शेकाक टॉयलेट हे कंपल्सरी आसपाक जाय। प्रत्येक शेकवाल्यान CCTV हे कंपल्सरी करपाक जाय। फॉरेनराक शेकाचेर काम करपाक मेळना असो स्पेसिफिक क्लॉज भितर घाला। इवन इफ ही हॅज अ बिझनेस विसा, it is only license is given for 3 years. Check will be from 15 September to 31st May. Coastal MLAs only about, for example, 12. They have made their own observations. We have tried to accommodate within legal limits maximum number of people, their request. So with that they have to be satisfied because government cannot accommodate each and everything. If someone wants to go to court, how can I stop someone going from court? इतले मजगती शेकवाल्यांची बुधवाराक कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबो बरोबर बसका जाली। एकल्याच्या नावार शेक घेतल्यार तो दुसऱ्याक चलोवंक मेळचो न्हय म्हण व्यवस्था करची, मात 3 वर्सांचे लायसन्स बरोबर न्हय, ना जाल्यार लायसन्स मेळूंक नाशिल्लो 3 वर्सां बेकार पडटलो हो तांचो आर्ग्युमेंट। We are totally opposing this 3 years policy unless and until government आमकां सारकेंच सांगना की 3 years policy तुका खंय बसूंक जाता वयता। आता गव्हर्मेंटान म्हटलें की 3 वर्सांक पॉलिसी करता। फाल्यां म्हाका शेक लागून हांव 3 वर्सांक भायर पडलो। आमी पयलीं बीन एक मेमोरेंडम दिलेलो आहा गव्हर्मेंटाक की सांगून की पयलींची जी पॉलिसी आहा 1 वर्साची तीच तूं कंटिन्यू करचो म्हणून। शेकवाले कोर्टाची भाशा करतात। आणि गव्हर्मेंटान पॉलिसी तशी केली जाल्यार तुमचे कितें स्टँड? वी विल गो टू कोर्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा शेकवाल्यांक पटना जाल्यार तांणी खुशाल कोर्टात वचचें। शेकांचो वेव्हार नियंत्रणा भायर गेल्या उपरांत हायकोर्टाची सरकाराचेर बडी पडली आनी कोर्टान सरकाराक धोरण थारावंक सांगलें। 3 वर्सां जालीं सरकार धोरण थारायता, हे खेपे तरी तें जाग्यार पडटलें? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। फोंड्या आडपय घरांचेर आयिल्ले 4 आंब्याचो प्रस्न फाटली 3-4 वर्सां जाली लोक काडटाले। झाडां कापची म्हूण लोकांनी खात्याक कितलेशेच फावट अर्ज घाले, मात कोणूच काना मनार घेनाशिल्लो। प्रुडंटान ही गजाल उक्ताडार हाडली आनी म्हयन्या भितर उपजिल्लोधिकाऱ्याचे झाडां बेंडपाक लायसन मेळ्ळें। बुधवारा लोकांनी ही झाडां बेंडली। पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट। आडपय गांवांत कांय घरांचेर आयिल्ल्या झाडांचो प्रश्न फाटली 4 वर्सां गाजतालो। थळाव्या लोकांनी पंचायतीपासून जिल्लो अधिकाऱ्यामेरेन सगळ्यांक अर्ज केल्ले। प्रुडंट मिडियान ही खबर दिली आनी सरकाराक जाग आयली। 3 वर्सांनी अशी भयान आमी दीस काडटाले आनी फाटले दिसान जवळ 20-25 दीस जाले की मिडियान आमी आपयले। तेजे पयलीं आमी पंचायती लेटर केल्लें, कलेक्टराक लेटर केल्लें, पूण ते भाटकार ना हें ना करून खूब एक्शन घेवपाक टायम जालो। फाटले फावट प्रुडंटान आमकां भरपूर प्रुडंट म्हण मिडिया सगळे आहा पळय तेणी आमकां खूब हेल्प केलो आनी तेणी हें जे मिडियान टीव्हीचेर हाडून बरो सपोर्ट आमकां दिलो आनी रोखडेच 8 दीस भितर आमकां आमी जे लेटर केले तेजेर डेप्युटी कलेक्टरान डायरेक्ट ऑर्डर काडली की तुमी मारून घ्या। प्रुडंट मिडियान आमकां हे बद्दल खूब आमकां योगदान दिलें आनी सरकारी दरबारी आमी प्रयत्न करून आतां आमचे कलेक्टरान आमकां 1 म्हयन्यान आमकां ऑर्डर दिली ही झाडां मारपा खातीर। सो हांव तुमचे सगळ्यांचे तुमचे प्रुडंट मिडियाचे पयलीं धन्यवाद तांकां दिता। आडपयच्यान विवेक प्रभू प्रुडंटा खातीर। अनुसान रोमी लिपीतले कोंकणी साहित्याक कला अकादमी साहित्य पुरस्कार दितली। कला अकादमीचो अध्यक्ष आनी आमदार विष्णू वागान ही घोषणा केल्या। दालगात कोंकणी अकादमीच्या रुप्या महोत्सवी वर्साच्या समारोप सोहळ्यात तो उलयतालो। दालगात कोंकणी अकादमीन आपल्या रुप्या महोत्सवी वर्साच्या समारोपा निमतान मंगळारा कला अकादमीन खासा कार्यावळ दवरिल्ली। सुवाळ्यात सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो।
रोमी आणि देवनागरी लिपीच्या नावान वाद करचो न्ही, एकठांय वावुरचे असो उलो उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान गोंयकारांक मारलो. 8-9 लाख तर जाले धरले आमी हिशोबान, तितूंतले अर्दे लोक आमी रोमी कोंकणी उजार करतात, अर्दे देवनागरी कोंकणी उजार करतात. पूण हितून आमचें वांटप जावपाक जायना, हितून आमचो एकवट जावपाक जाय. आनी एकवटान जर काम करीत जाल्यार म्हाका दिसता सगळें काम सोंपें जाता. विष्णून रोमी कोंकणीक आदार करपाचें उतर दिलें. रोमी लिपीक सुद्दां एवॉर्ड मेळपाक जाय. कला अकादमी हॅज डिसायडेड टू गिव इक्वल फुटींग टू रोमी स्क्रिप्ट. हेजे फुडें हे वर्सा सावन फुडलें न्हू, हे वर्सा सावन लिटरली एवॉर्ड रोमीकूय मेळटलो. दिनेश करपे, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.